आयजच्या दिसा तुम्ही ब्लड जेन्ना दिता एक ब्लड दिवपाचें जालें पूण आतां वाळपय पयले आमचे PHC आसले जे आमी एक्झिक्युटीव चॅकअप्स आमी हांगाच्यान आमी चालू करतले। हांवें आतां मॉडेल तयार करपाक 2-3 दीस पयलीं हांव GMCच्या टीम कडेन बसून की आमचे खेडेगांवांतले लोक आनी हांगासरले लोक हांकां आनी GMCन वचपाची गरज पडची ना। ते डॉक्टराक आपूण म्हयन्याक 1 दीस काय 2 दीस डेडिकेटेड एक्झिक्युटीव चॅकअप लोकांक जर जाय पूर्णपणे सगळे जे आमी हांगा करूं शकता जे करूं शकना ते आमी गोवा मेडिकल कॉलेजान धाडून आमी तांकां थंयच्या थंय एक कार्ड अलॉट करून आमी ते वेगळे तरेन एक्झिक्युटीव चॅकअप आमचे 70 आनी परिसराच्या लोकांचे आमचो करपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो। आयज जीवन म्हणटा ते एकदम आमकां जर सुरक्षीत आमकां दवरूंक जाय तर आमचे जीवन आमच्या बॉडी भितर कितें आसा तें आमकां कळपाक गरज आसा। केन्ना केन्ना कोणाक कोमॉबिडिटी आसता, केन्ना केन्ना कोणाक वेगवेगळे विशय आसतात तांकां सगळें बरें दिसता ओवरऑल। अचानक आमी म्हणटा एक दीस तो गेलो म्हणून तो गेलो कित्याक ताका खबरूच नासली तेजे भितर कितें चल्लां आनी म्हणूनच एका वया नंतर आनी इवन तरूण पिढीक पयलीं हांवें सांगलें की स्ट्रोक्स आनी हे सगळे गोश्टी आयज तरूण वयान आयज सामके ल्हान वयान भुरग्यांक येता आनी आमी डॉक्टरांचेर मागीर पेज जाता कित्याक तो भुरगो वेजिटेबल जावं न्हय म्हणून तेजेर वेगळे तरेचें लक्ष दिवपाचो आमचो प्रयत्न आसता। आमी आयज हे हॉस्पिटल बी रिफर्बिश परत एकदां करून दिवपाचें हांवें ते डॉक्टराक विचारतलो। पयले गोंया राज्यान व्हडले हॉस्पिटल म्हणटा ते 70 जालां। काही लोक जे पिशे आशिल्ले तेन्ना तेणी हांगा येवन उबे रावन सांगलें की हे 70 इतले व्हडले हॉस्पिटल कितें मागीर त्याच पिश्यार मागीर वचून आपल्या मतदारसंघात बांदलें। हे लक्षांत तुमी घेवंक जाय की कोण पिसो आनी कोण अक्कल आसता लोकांक आनी म्हणूनच तुमकां सांगता की ह्या तरेचे बी लोक आसता